दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो दवेचे रिजल्ट भायर येयला तें प्रगट जालां आनी सगळ्यांक भोव संतोश आवय बापायक मस्त संतोश ह्या कोरोनाच्या व्हायरसाच्या बियान तरतरून गेल्ल्या आमकां प्रत्येक भुरगीं भिवून गेल्लीं एग्जाम फाटीं पडला म्हूण टेंशन कोरोना व्हायरसाच्या वरवीं मस्त बादाक जाता म्हणून माध्यमाचे आनी प्रसाराचे भियेन आसल्यारय भुरग्यांनी कोरोना व्हायरसा विरोध फायट करून बरे रिजल्ट हाडला. वय बंटवळचे आवरेल लुईस म्हणल्यार भुरग्यान तिसऱ्या रँक आपणायला 2 मार्क माताचे गेल्यात उणे जाल्यात 625 623 मार्क मेळ्ळा ताका. तांणी फोन करून घरच्यांनी सांगताना म्हाका इतलो संतोश जालो की तांणी म्हाका तिळसितान ताचे मार्क तिळसितान इतलो संतोश जालो हांवें देवाक अर्गां दिली. मस्त आवय बापायनी फोन करून सांगलां आनी भारी संतोश जायती आवय बापायक पातयेवंक जायना भुरग्यांचे मार्क म्हणून एका खाल्यार तांकां भुरगीं शिकनात तांकां खालीं खावचे न्ही मार्क उणे येता म्हणून जायत्या जाणां भुरग्यांक आपोवन हाडले हांगा. आज तांचे मार्क पळयतना आवय बापायक पातयेवंक कश्ट. वय लेखांत आनी कांय करनातलीं भुरगीं बरीं थोडीं मार्क हाडल्यात. थोडीं लँग्वेजांत थोडीं सब्जेक्टांनी बरे मार्क हाडल्यात. वो मगाच्यानो देखून म्हाका उडास येता थोडीं आवय बापाय तीन हांगा आयिल्लीं खालें म्हणल्यार एक एल्विना बाय आयिल्ली हांगा एल्विना बाय ती म्हणाली खालें म्हणल्यार म्हजो पूत बरो वाचता फादर बरो वाचता पूण तिकेचे मार्क आनी प्रकार जाता म्हणून बरो वाचता तो बरो वाचता म्हण तशें म्हणून. मागीर एल्विना बायचो पूत इग्गी उठ्ठा जाल्यार अल्विना बायची म्हजें धू मस्त हुशार फादर ताका वाचलें पावता पूण मार्क येनात फादर मार्क येनात म्हणून. मागीर डिना बायचें धू वेग्गी उठता खंय आनी तें वेग्गी उठोवन शिकता पूण मार्क मेळनात म्हणून मार्क हाडिना रिजल्ट बरें हाडिना म्हणून. एकलो वय एल्विना बायचो पूत बरो वाचता मागीर अल्विना बायेचें धू हुशार आसा शिक्षांत आनी डिना बायेचें धू वेग्गी उठता आनी शिकता जाल्यार मार्क मेळनात म्हूण तांकां हांगा हाडलें. अशेंच नाना तरेचीं कारणां दिवन हांगा हाडलें तशें म्हणून. आनी थोडीं म्हणालीं म्हजो पूत भारी आळसाय करता म्हणून मागीर आनी एक लावलो म्हजो पूत भारी चलता है म्हणून. म्हजें धू खालें म्हळ्यार बिंदास कांय शिकोवंक शिकना बिंदास जबाबदारीत ना म्हणून. वय आनी एकलो सालसूचो पूत म्हणालो म्हज्या पुता भारी आळसाय शिकोवंक शिकना केअरलेस जबाबदारी ना अशें भुरग्यांक हाडून आयलीं. आज त्या भुरग्यांनी बरे मार्क हाडल्यात कशें मोगाच्या न्हू कशें म्हूण सांगल्यार म्हाका म्हजें भुरगें वेग्गी उठता आनी वाचता म्हजो पूत बरो शिकता आनी म्हज्या धुवेक बरें म्हजें धू वेग्गी उठता हुशार आसा हें म्हाका लेखाक ना. हांगा कावन्सिलींग करतना हें आमी सड्ड गमान दिना सड्ड लेखा दिना मरकाल्या लेखान दिता हांव तांकां सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा गी म्हूण एक पळोवचें आमी सेल्फ कॉन्फिडन्स आसल्या भुरग्यांक मात्र येवल्या मार्क पडून जातात 623 625 623 मार्क 25 2 मार्क मात एका पेपरांत 5 पेपरांत फूल 100 तशें देखून मोगाचें न्हू कारण सेल्फ कॉन्फिडन्स मस्त गरजेचें मस्त गरजेचें. देखून सेल्फ कॉन्फिडन्स आसल्यार तुका जैत आसा तुका संवसारांत जिवंकूच जैत आसा तुका संवसारांत बरें काम राखून आसा तुज्या एरियांत देखून तुका सेल्फ कॉन्फिडन्स मस्त गरजेचें. हय देखून आतां लिना बाई ती भायर आसली आनी बरो सांबाळ आसलो तिका तिणें मस्त वर्सां एक इज्रायल गोळोवन आनी प्राय करून तिणें बरो करून दुडू पाड करनासतना बरो दुडू आलो तिका बरी ती लीव आवट करतली बरें गोळोवन आनी हाडून तिणें एक व्हडलें घर बांदलां आनी जागो खणयला आस्त खणयल्या आनी पुरो तशें आनी तिका एका आतां न्हवऱ्यान सांगचें कार खणय म्हणून न्हवऱ्याक बायक आसा ताचें बायक करता हांव करता पूण तुका भुरग्यांक व्हरूंक इस्काल हाडूंक आनी तुवें कार खणय म्हणून तशें आनी ड्रायव्हींग शिकायचें तिणें म्हणून. आतां सगळ्यांनी म्हळें तुका जाता गे कुटुंबाच्यांनी शेजाऱ्यांनी हिरेका पुंडा बडचे कार बुडपुना म्हणून तिका आनी एक सायकल सोडूंक वचना स्कुटर सोडूंक वचना आनी कांय वचना आतां कार कशें सोडटा गे देखून हांगा मागणें करया म्हूण आयली. हांगा मागणें करतना ती आमी खंय करता तुका सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा
तुका म्हाका हें करूंक जाता म्हण तुका स्वाभिप्राय आसा तुका म्हाका जाता म्हणली थांक आसा म्हणल्यार तुका बगता घेवन तुका थांक म्हाका व्हरूंक जाता गे म्हण तितलें म्हाका तुका जाता म्हाका जाता म्हण तितलें जाता तुका सकत आसा म्हणल्यार तूं म्हाका सांग उरल्यान तूं व्हरता गे ना गे पळय आसा म्हणली सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा म्हणली तर आमी सांगलें तिका सांगलें तूं खंड जावन व्हरताय तूं ड्रायविंगांत आनी कितलीं जाणां थंय ड्रायविंगाची परिक्षा दिली मात इतली पास आतां मस्त स्ट्रिक्ट केलां थंय ती फातर धरता फातरा लागून जशें चडोवंक देवंक आनी परत ल्हान ट्रॅक केलां तांदूळ ही पास जाली लिनाबाई पास जाली एकली पास जाली कशें सेल्फ कॉन्फिडन्स तर म्हाका न्हू सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार स्वापत्येनी तुजे तूं पत येताय गी तूं सोडटाय म्हणून स्वापत्येनी भुरग्यांक तूं मॅथ्सांत टॉप करताय म्हणून तूं पत येताय गी पत येता म्हणटात भुरगीं पत येता म्हणटात टॉप जाता वय तशें कर्तव्य सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार कालें म्हाका न्हू तूं म्हाका तांक आसा दिल्लें म्हजें दिल्लें कर्तव्य करूंक दिल्लें काम करूंक म्हाका थांक आसा म्हूण पत येवचें ही एक पत न्ही सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार पत तुका म्हाका थांक आसा म्हूण पत येवचें हें मात हें एक काम करूं म्हाका दिता जाता म्हूण ही थांक आसा म्हूण पत येवचें ते पतयेन येयल्या तक्षणा तुका शिकोवंक सुलाब सकडी मेंदू तुजो त्या नमण्यार काम करता मागीर तुका तो पतयेन येयना जाल्यार कितलें शिकल्यार मेंदा भितर वचना हात कामतात आनी काल मेंदू काम करना देखून तुजो ब्रेन काम करचें जाल्यार तुजी तकली काम करचें जाल्यार तुवें कशें म्हाका थांक आसा म्हूण पतयेचें हें म्हाका जाता म्हाका थांक आसा म्हाका एबिलिटी आसा हें करूंक हें टास्क करूंक हें म्हाका दिल्लें टास्क करूंक हें काम करूंक म्हाका थांक आसा म्हूण तुवें पतय ही म्हणली पतयेनी ही पतयेनी आसल्यार तुका सकडी जाता देखून ही स्वापतयेनी म्हूण हांवें नांव दिलां सेल्फ कॉन्फिडन्साक स्वापतयेनी तुका तुवें पतयोवचें सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार स्वापतयेनी हें कालें ही जावन जाता स्किल चातुराय ही चातुराय एक चातुराय आसा एक चातुराय आसा ही चातुराय तुका चातुराय आसा तुका वाचची चातुराय ताका कंथार म्हणजे स्वता चातुराय तुका घरा बरें रांदप करचें चातुराय तुका इस्कॉलांत टिचींग करचें चातुराय तुका लँग्वेज शिकोवचें तुका मॅथ्स शिकोवचें तुका इंग्लीश शिकोवचें आनी तुका थोड्यांक सबळी करचें थोड्यांक ड्रायव्हिंग करचें थोड्यांक बरोवचें ऑफिस चलोवचें थोड्यांक मॅनेजर जावचें थोड्यांक एचएम जावचें नाना तरेची थांक आसा तुजें तें दोय ती थांक म्हाका जाता म्हूण तें वळखून घेवचें म्हाका ती थांकां हांव करता तें वळखचें म्हाका एचएम जावची थांकां म्हाका वळखता म्हणटलो भुरगीं व्हडलो इस्कॉल चलोवन व्हरताय एचएम जावन तशें थोड्यांक नर्सींग करूं म्हाका पिडेसांक गूण करची थांक आसा नर्सींग करची म्हण ती नर्सां बारी हुशारात थोडे धाकटेर इंजिनियर म्हाका घरां बांदूंक ब्रिज बांदूंक मॅकानिकल कारां सोदून काडूंक नवीं कारां सोदून काडूंक म्हाका थांक आहा हाळे थांक आसा एकावंट करची थांक आहा हाळे थांक आसा म्हूण आमी वळखून काडूंची ही चातुराय स्कील म्हणटा आमी चातुराय देखून आमी काय करचें आतां आमकां म्हाका तें थांका म्हणल्यार आसतना एक अशें करून हें म्हजें कर्तव्य आतां शिकोवंक संगीता म्हाका संगीता कंथार म्हणूंक जाता थांका कंथार म्हणून पदां म्हणूंक जाता रेकॉर्ड करूं जाता सीडीनी सिंग करूंक जाता म्हणून थांक आसा म्हणून आतां थांकाल्या मार खाल करचें स्कील केल्यार तुवें ट्रेनींग करचें वचून अभ्यास करचें शिकयच्या जाल्यार वचून शिकयचें आतां मिलिना बाय सांगलें तुवें गामान दिवन शिकायचें कार म्हणून ती शिकली गामान दिवन शिकचें रुपिका म्हणलें चेडूं आसलें ताका स्कुटर फोडटा सकडी म्हणाली ताका जायना तें मोटवें पांय धरणी लागनात आयलो लोक आनी ताची फ्रेंड्स आनी परत म्हणाली जायना म्हणाली आमी विचारलें तुका थांक आसा म्हूण बगता गे तुका हांव हे दीस व्हरता म्हणलें तुका बगता गे म्हाका जाता म्हणलें तुका बगता गे जाता म्हणलें बगता म्हूण देखून आमी कान गेलें ताका एक ताका सायकल हाडून दिलें ताका सायकल एका भुरग्या कडेन विचारलें ल्हानशा भुरगो आलो एक 6 क्लासीन ताचें सायकल हाडलें हाका चेडवा दिलें ताका तें खंयचें हें पळयता हें बसोवन कामतात तें मागीर आमी सांगलें म्हळ्यार वयर तावन तूं तितकेशें निसर नासल्या बरें तितके देवणी आसल्या कडेन तितकेशें चड देवणी न्ही वयर तावन तूं पळय मुखार पळय आनी वचू कारा हाचेर बसू सायकलार बसू आनी सीदा धरून मुखार पळोवन वचू लागीं धनी पळय नाका मुखार कितलें पयस आतां पळय वचू आनी निर्थे येताना ब्रेक दामून दवर म्हणून ताणें करूंक सुरू केली जाल्यार देवणेर येयले चड देवणेर वचून ताका बसून बॅलन्स मेळ्ळेलें सगळें येताना मागीर आमी सांगलें एक हप्तो जाल्यार परत ना तें फास्ट व्हरतना आमकां कळ्ळें आतां लेवल जाग्यार तूं काडूंक अशें पळय व्हरूंक जाता की पळय चूर पांय गुड्डे म्हणून हाका सकयल वचून दिसा अभ्यास करून 1000 पटीन लोटून हाडटलें वयर तावन सकयल परतून जालें सकयल तावन वयर लोटून हाडटलें परत सकयल येता तशें एक हप्तो 1000 पटींच्या चड करचें म्हणलें 1000 आनी 1000 पटीन करता ताका बॅलन्स मेळ्ळें सायकलाक आनी ताका एक नॅक मेळ्ळें सायकल ताका हळू जावन गुणावंक सुरू जालें मागीर ल्हव एक हप्त्यान तें लेवल ग्रावंडार सायकल शिकलें आतां स्कुटर सोड म्हणून सांगलें तें म्हणून स्कुटर एक हप्त्यान शिकलें तें पयलें जायना तांणी अशें कामता म्हणून ती दीस एका क्लासीक 250 रुपया 250 कितल्यो क्लास कोणचे आनी इंडिकेशन करून नातली बिरमोत कितल्यो दिवचे ते सोडले आनी सायकल शिकलें हांगा स्कुटर शिकलें आनी स्कुटर शिकून जाल्यार उपरांत तें तिचे कडेन परतून पळय 2 क्लासीन तूं फाल्यां हे परिक्षा बस म्हळ्यार पास जालें
देखून तुका तें आतां ना म्हूण सांगूं ना म्हाका तें फॅशन ना आनी म्हाका तुका जायना म्हूण ती स्कील आसा तुका जाता म्हणून बगल्यार तें जाता काम जाता तें देणें तुका आसाचें देणें आसाचें आतां पुरबायण स्कुटरवर न्हू तें कामाक आनी प्रयत्नान सगळ्यान येता तशें देखून म्हाका न्हू तुजी स्वापत्येनी स्कील जी चातुराई ती तुवें पयलें काय करचें अभ्यास करीचे देखून सांपावलो पयल्या कृतीगरा बरयल्या पत्रांत 12 अध्यायी 4 श्लोक 4 म्हणून तरावाळ देणी दिल्यांत म्हणटात अभ्यास तरावाळ देणी दिल्यांत आमकां म्हणटा थोड्यांक बुदोवंकायेचें देणें म्हणटा तो थोड्यांक उलोवचें देणें दिलां म्हणून थोड्यांक हात उबार मागणें करचें देणें दिलां म्हणून थोड्यांक हात उसावन गूण करचें देणें दिलां म्हणून सांगता तो देखून तूं आमी एकल्यांनी सकट देणी एकल्यांक पळयतात तुवें दिवना म्हणटा देणी दितात एकलोच तो ताणें म्हणटून एकल्यांक दिल्यांत सगळ्यांच्या गरजां पचोवन कम्युनिटीच्या सगळ्यांच्या गरजां पचोवन थोड्यांक गूण करून नासल्या पिड्यायला गूण करचें कोणें वखद दिवचें देण्यान वखद दिवचें तें कोणें करचें सगळ्यांनी वखद दिलें जाल्यार शिकोवचें कोणें इस्काल शिकोवचें कोणें देखून टिचरां आनी ड्रायव्हींग करचें कोणें बसार वचचें हाडचें कोणें ड्रायव्हरांक द्याचें ड्रायव्हींग करचें देणें दिलां रांदचें देणें थोड्या आवय बापायक रांदचें देणें दिलां बरें करून तशें तरावाळ देणी दिल्या म्हणटा देखून गूण करचें देणें सेवा करचें देणें आनी हें सगळें मागणें करचें देणें आमकां एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर गळसूंक देवान दिल्या म्हणटा सांपावलो पयल्या कृतीगरान बरयल्या पत्रांत 12 अध्याय आनी 4 श्लोक आमी असल्यार भारी बरें मोगाचें देखून सकट देणी आमकां एकल्याक दिल्यान म्हणून साध्य ना देखून आमच्या रीत इस्कालाची रीत मांडावळ थोडे फावटी म्हाका मस्त बेजार जाता इस्कालाची रीत एक पळया कळ्ळें पळय आमच्या इस्कालाची सिलेबस ह्या इस्कालाचे आतांची रिती रिवाजी पळया सगळ्यांनी तेंत शिकायचें म्हणून पळया तुमी एक काणी आसा ती भोव बरी काणी ह्या शिकपाच्या विशयान वर्सां म्हणचे मिटिंगा वेळार आमकां बेंगलोर सावथांत आसतना आमचो बीओ मिटिंगा आपयतालो आमकां ह्या मिटिंगार एक काणी सांगली एका शिवान तो काडिना वणराजा शिवान काल गेलें पाठार बसलो आनी सगळ्या मनजातीक येजे म्हणलो वस्त आयली गोडो आयलो गाडव आयलें गाय आयली जिंक आयलें मांकोड आयलें आनी चाणी आयली आनी पिसोळी आयली आनी सुकणीं आयलीं पुरा आतां तो पयलें म्हणलो आज तुमी सगळ्यांनी एक अभ्यास करचे सगळ्यांनी रुखार सोडाचे म्हण रुखार सोडूंक वस्तीक रुखार सोडूंक जाता गी गोड्याक रुखार सोडूंक जाता गी गोड्याचें देणें दोवचें गोड्याक दोवचें देणें वय गायक सोरो करून दूद आनी परत दिवचें देणें दिलां तिका वय तें देणें दिलां देखून गोड्याक कात्याक वोवनचें देणें दिलां ताका खालें पाटीर घालून वोवन ताका तातलें वोवन येता हे दिशेन दिसता कितलें वजन वयता तें वोवनचें देणें दिलां एक देणें दिलां आतां मागडा मात्र वयर रुखार सोडून एका पांड्यातून आनी एका पांड्या उडोवन जाता तें हांकां गायक जाता गी गोड्याक जाता गी कात्याक जाता गी वस्तीक जाता रुखार सोडाचें म्हूण सांगल्यार रायान हें अशें जालां सगळ्यांनी मॅथ्स शिकायचें सगळ्यांनी सायन्स शिकायचें सगळ्यांनी कन्नड शिकायचें सगळ्यांनी हिंदी शिकायचें सगळ्यांनी इंग्लीश सगळे भुरगे एकच लेख म्हूण देवान तशें करून इंगड देणी दिल्यांत देखून त्या देण्या प्रकार तांणी वचचें मॅथ्स दिल्ल्या भुरग्यांक मॅथ्सांत तरावळ आसात तरावळ जॉमेट्री आसा एनालिटिकल मॅथमॅटिक्स आसात वय आसा आनी इंगड तरेची मॅथ्स आसात ट्रिग्नोमेट्री आसा कॅल्कुलस आसा डिफरन्शिएशन आसा इंटेग्रेशन आसा अशें इंगड तरावळ जॉमेट्री आसा आनी परत आनी शिक इंगड मॅथ्सांत इंगड सगळीं मॅथ्सांत ताका वचचें ताणें सायन्सांत बायोलॉजी आसा फिजिक्स आसा केमेस्ट्री आसा केमेस्ट्रींत ऑर्गॅनीक फिजिकल केमेस्ट्री आसा इनऑर्गॅनीक केमेस्ट्री आसा हे मॅटल्स आनी परत शिकचें इंगड आसा इंगड शिकोवन वशीयेत थोडे अकावंट्स आसात आनी त्या अकावंट्सांत पुरो डिफरंट टायप्स ऑफ अकावंट टॅक्सींग आनी परत तें शिकयत पूण हांगा कालें म्हळ्यार सगळ्यांनी एकच शिकायचें भुरग्यांनी देखून भुरगीं कश्ट जातात सगळ्यांनी एकच शिकायचें म्हणून देखून मोगाचें आमी काल करचें म्हूण सांगल्यार आमकां आमच्या खयलें दिलां देणें पळय एक देणें तुवें दरगण्याचें उरलीं परत सोडीचें देखून भुरग्यांक आयलीं थोडे म्हणाले म्हाका मम्मी गुजी करता म्हाका शिकोव म्हणना देखून न्हिदता म्हूण कित्याक तूं चड न्हिदताय पळयता कित्याक उठानाय म्हूण पळयल्यार सांग म्हळ्यार पयलें सांगनात मागीर एकल्याक तूं बसोवन सांगतात मम्मी म्हाका गुजी करता हांव कन्नडांत 50 मात हाडटा म्हाका 100 हाडिचे आनी तिसरो भुरगो 100 हाडटा म्हणून पुता तूं एका सब्जेक्टाक खंयच्यान 100 हाडची सांग पळय हांव मॅथ्सांत हाडटा फादर म्हणलो मॅथ्सांत मागीर मॅथ्सांत हाडल्यार मॅथ्स आनी सायन्स सांगता येता मॅथ्स आनी सायन्स सांगत येता सायन्सांत एक 80-70 हाडूंक जाता गी जाता फादर हांव ट्राय करता म्हणून मॅथ्सांत 100 हाडटा म्हणलो गेलो भुरगो दुसरो परीक्षा आयली डिसेंबरांत म्हाका फोन कर सांगलें मॅथ्सांत 100 एकांत तूं कन्नड सोड तुवें 40 काडल्या पुरो मोत कितलें जाता तितलें काड तूं 60 काड 90 काड वट्टू तुवें 40च्या वयर म्हणून कन्नडांत ताका 42 मेळ्ळे
पयलीं 50-55 इतलो वेळ घालना 55 मेळटाडे आतां कांय तितलो सुद्दां करना 42 म्हणलें पास जालो पूण मॅथ्सांत 100 म्हणलातले मॅथ्सांत ताका 60-70 मेळटाले टायम पुरो येतलो हांवें सांगलां दिसांत 1 वर तुवें मॅथ्स शिकपाचें मॅथ्स उठ्ठाना पुरो मॅथ्स आसाचें म्हणल्यार आनी वाटेर येताना भोंवताना तुका मॅथ्स कोणाड उलयताना मतीन मॅथ्स त्या विशयान उलयचें तुवें वय तशें उलयचें भुरगो हुशार जालो मॅथ्सांत 100 काडलें देखून तशें मुखार गेलो भुरगो तशें एक कालें करचें म्हळ्यार ताका हांवें सांगलें रिपिटेशन करचें एक रिपिटेशन रिपीट करचें ह्या भुरग्याक हांवें 1000 फावटी वयर सकयल वच म्हळ्यार रिपीट करचें खंयची वस्त रिपीट करचें म्युजीक शिकताना खेळत एक पीस हाचेर किबोर्डाचेर तोत्त खेळचें गिटार एकच कॉर्ड धरून खेळाचें तोत्त खेळाचें दुसरे दिसान एक कॉर्ड खेळाचें एक वर 2 वरां रिपीट करचें रिपीट केल्या लक्षान तूं ग्रेड जाताय अभ्यास करचें देखून आमी इस्कॉलांत आसतना आमच्या भुरग्यांक हर एक दिसा 10 लेक्कां करूंक हाडटालीं 10 लेक्कां 365 दिनांक कितले जाले एका दिसा 10 लेक्कां जाल्यार 365 दिनां कितले जाले पळया देखून 365 जाताना ती 3000 लेक्कां जालीं तांचे कर वर्स जाताना एक कितें सोडूंक ना आमी त्या अभ्यासाचे दिसाक डेट घालून हर एक जूनान तितली जुलयान तितली एक दिसा इतली म्हण ती शिटी करून दवरल्यात तांणी भुरग्यांनी घालून खंयचे झेरॉक्स करून व्हरतात भुरगीं ते इस्काला लागीन ते एक झेरॉक्स सांगत दवरले आमी ताचे कडेन पुरो मेळटाले पुरो एक दिसा एक डेटी प्रकार दी म्हूण भुरगीं येतालीं खंय रायतालीं भुरग्यांक 10 लेक्कां तांणी करचें घरा करची हर एक दिसा तुका घरा होमवर्क म्हणून एक बूक आसा तो आनी हर एक दीस दाखोवंका तें करतना भुरग्यां अभ्यास येताना लेक्कां कळटा तांकां देखून एक ट्रेनींग दुसरें रिपिटेशन भुरग्यांक अभ्यास करूंक दिचें देखून म्हाका इस्कॉलांत थोड्या फावटी गांवांत आयिल्ल्या वेळार थोड्या इस्कॉलांनी म्हाका आपयलें आनी टॉक दिवंक आमी एक सांगलें कालें म्हळ्यार तांकां एक ट्रेनींग दिया तांकां भुरग्यांक कशें करचें म्हणलें तांचे तालेंत सोदून काडा सब्जेक्टीज फर्स्ट हेजें म्हणना खंयच्यान ताका जाता मणिसारा भुरग्यांक आनी खंयच्या जाता पळय तूं एकांत 100 काडटा काल्यान मणिसारा आनी एकांत त्या 2 ताणें 100 काडचे उरल्यान ताका सोडा भुरग्याक सोडा म्हण तशें हांगा येयल्या भुरग्यांक 1 या 2 सब्जेक्टान ताणें 100 काडूं तशें काडल्यान भुरग्यांक 96, 98 आनी पुरो मॅथ्सान काडल्या थोड्यांनी कन्नडांत पळय भुरग्यां एकल्या मॅथ्स जायनातले हांवें सांगलें सड्ड नाका तूं मॅथ्सान 40 काड तूं कन्नडान काडटा म्हणालें ताका कन्नडांत 125 125 ताका भुरग्याक 122 अद्याप इस्कॉलांत एका भुरग्यान कितले काडल्यात की म्हणून 22 म्हणून तशें आनी ते 2 मार्क हांवें एक मिस्टेक केलो म्हणून रडटाले 2 मार्क कोण येता म्हळ्यार 3 मार्क कोण आयला ताका तशें देखून रिपिटेशन आनी एक रिपिटेशन दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार तिसरो गूण पयलीं आमी सांगल्यांक जालें म्हळ्यार ट्रेनींग द्यायचें तुका आसलें देणें स्कील काल्यान तें ट्रेनींग द्यायचें दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार रिपिटेशन रिपीट करचें तुवें दुसरें रिपिटेशन तिसऱ्यांक जालें म्हळ्यार पर्सिस्टन्स म्हणून पर्सिस्टंट म्हळ्यार हट्ट धरून घाल पाठ लाग ताची लेक्का दिल्यार पाठ लाग म्हणून हांव चिटीर बरोवन दिता तांकां पर्सिस्टन्स म्हळ्यार पाठ सोडून जाय एग्जाम जाता सरी पाठ सोडून जाय लेक्काची म्हणून सायन्साची सोशियलाची इंग्लिशाची कन्नडी खंयचे तुका जाता थोडीं भुरगीं 100 सब्जेक्टी जाता म्हणटा 100 सब्जेक्टाचेर पाठ लाग म्हणून तांकां बरोवन दिता थंय पाठ लागाचें तांणी पाठ लागून ही पाठ लागची मस्त गरज हट्ट धरून शिकायचें सोडी नासतना शिकायचें पाठ धरून म्हणल्यार बरें शिकायचें पाठ धरून बेन्नू आत्तू म्हणचें हांवें ताका बेन्नू आत्तू म्हळ्यार पाठ धरून शिक हें गरजेत पाठ लागून हर एक दिसा टायम टेबल चेंज करूंक ना तुवें टायम टेबल बिलकुल चेंज करूंक ना टायम टेबल चेंज करनासतना तुवें शिकलें जैत खंडीत तुका जैत मेळटात खंडी जावन जैत मेळटा तुज्या त्या हातूंत मागीर काल म्हणा म्हाका जायना म्हणूंक ना आनी थोडीं म्हणटा तुका जाता रे काल शिकता रे इल्ले मार्क काडले तांचे पर आयकोंक ना तांच्या जाता बरसोंक ना तरी टिचर वाटता तुवें सड्ड आयकोंक ना तुका उत्तेजन दिवची टिचरान तांचें मात आयकचें ही तुका नेगेटीव घालची आनी उत्तेजन दिवची टिचरां सांगता जावन दी शेजाऱ्यां सांगता जावन दी कुटुंबां सांगता जावन दी तुवें सड्ड उलोवंक ना तुवें उलोवंक ना तुज्यातल्यान हट्ट धरून शिकायचें फाटी लागाचें तुवें 2 सब्जेक्टींच फाटी लाग 3 सब्जेक्टींच फाटी लाग सोयींच फाटी लाग म्हण तशें थोडीं भुरगीं हुशार सोयी जाता तांकां सोयी ते फाटी लागून सांगता हांव तशें बरे मार्क काडटा थोड्या भुरग्यांनी कितले मार्क 96, 98 अशे प्रकारान फोन करतात देखून आयले आसतना ताका एफटी आवय बापाय सांगच्या पयलीं आमकां सांगूंक हांवें काडलें बद्दल जिखलो हांव म्हणून सांगूंक बारी अत्रेक तांकां दुसरें खालें म्हळ्यार मेन खालें म्हळ्यार मोगाचें न्हू मेन खालें म्हळ्यार सेल्फ टॉक तुकाच तुवें उलयचें सेल्फ टॉक आपणाचें इतल्याक तूं उलयचें खालून म्हाका मॅथ्सान तितलें मेळटा अशें करचें टिग्नोमेट्री अशें करचें हें एंगल अशें जालें अशें जालें अशें जाता जॉमेट्री शिकचें तुज्यात तुवें सगळो दीस तेंत तुज्या माथ्यांत आसाचें सेल्फ टॉक म्हणटात म्हाका जाता हांव करूंक जाता म्हूण सांगून म्हाका काम जाता हें म्हाका बॉस म्हाका लायक करता हें काम हांव करता हें अकावंट्सांनी पुरो घेतलें करता तेन्ना उलयचें ताणें म्हाका 2 पेपरां दिल्यात हें
इतलें हाणें काम दिलां बॉसाचें इतलें आसा मॅनेजराचें इतलें दिलां हे प्रसंगात घालतना म्हाका इतलें जाता आज म्हणून तेन्ना तुवें मांडावळ करचें कोणाचें पयलें करचें खंयचें पयलें करचें खंयचें पयलें करचें भुरग्यांक हें सांगता खंयचें पयलें करचें गे म्हणून खंयचें तुका कस आसलें पयलें करचें तुवें कसलें पयलें करचें देखून हांव टायम टेबल दिता तांकां कसलें सब्जेक्ट म्हणून घालता तांचो तशें देखून सेल्फ टॉक आपणा इतल्याक तूं उलोवचें आपणा इतलें उलोवचें देखून म्हाका न्हू सेल्फ टॉक करतना कशें मतीन तुका चिंताप तशें तूं करताय मतीन कशें चिंताप तेंत करताय मॅथ्साच्यान तें चिंताय जाल्यार मॅथ्साच्यान तूं बरें करताय तेंत करताय तूं तेंत करताय परीक्षेन उदक काबर येता खंय गुणोवन दिल्लें कळटा तुका देखून मस्त गरजेचें मतीचें चिंताप सेल्फ एफर्मेशन मागीर काय कोत्ता म्हाका न्हू सेल्फ एफर्मेशन म्हळ्यार तुकाच तुवें उत्तेजन दिवचें म्हाका जाता म्हणलें पातयेनी घट्ट करून हाडूचें सेल्फ एफर्मेशन म्हणटात म्हाका जाता आनी मुखार येता हांव आनी सोडना हांव गेलो हांव आनी हांव तूं 100 उत्तू म्हाका 100 उत्तू आनी हांव क्लासीन म्हाका 100 उत्तू पेपर दिताना म्हजें पेपर पयलें म्हाका दितात म्हाका जाता हें म्हणून अशें तुका तें करूंक ना तुका तें करूंक जायना हें करूंक जायना म्हणून मस्तू जाणां आसात अशें सांगचें मस्तू जाणां तुका जायना तें करूं तांचे परत तुवें पातयो घुसूनचो तुका करूंक जावचें चिठीर बरयचें हांव एका दितां कळ्ळें तुका करूंक जाता पळय कितलो वेळ दिवंक जाता पळय तें चिठीर तुवें बरयचें टायम टेबल मस्त गरजेचें आनी टायम टेबल गेल्या उपरांत खालें केल्यार ज्यू गेल्यार ताका सोडून फाटी पडचें टायम टेबलाच्या तशेंच करचें वय पूण थोडी म्हाका जाता गिना सेल्फ टॉक तुजें रे काल्याक शिकताय रे तुका जाता गिना रे तुका तूं उलयताय नेगेटीव सेल्फ टॉकिंग तें करूं नजो बिलकूल करूं नजो तशें बघणें येता तुवें हांगा येजें म्हूण सांगलां ती भुरगीं हांगा येतात आनी समांकर जावन येतात सो तें जालें म्हळ्यार तुका करूंक जावचें चिठीर आनी बरयल्या उपरांत तुका तूं जावन जाल्या उपरांत तुका सेल्फ कॉन्फिडन्स हेरांक तुवें शिकयचें तुजें सेल्फ कॉन्फिडन्स हें बारीक गरजेचें तुका सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा न्ही हेरांक शिकय तुका खंयच्यान करूंक जाता रे मॅथ्सान जायनातलें उंडे राविल्लें शिकयता तुका काय जाता तुका सोशलान जाता न्ही सोशलान 100 काड रे इंग्लिशान 100 काड रे तूं सोशल हांव सायन्सान आनी मॅथ्सान 100 काडटा आनी इंग्लिशान काडटा तूं सोशलांत आनी इंग्लिशान काड रे म्हूण सांगून ताका सांगचें तांकां ट्रेन तूं सोशलांत काड गो बाय तूं म्हणून ताका तुमी आमी हेरांक ट्रेनींग करूंक पळयचें आतां कीबोर्ड एकलो भुरगो म्हणटालो म्हाका कीबोर्ड तूं जायना म्हणून आतां आपुरबायन तो खेळटा ताणें धरचे कॉर्ड पळयतना म्हाका इतलो संतोश जाता काय म्हज्या कांतारा पयलें जायना म्हाका जायना म्हणटालो गिटारी जायना म्हणटालो आमचो सिप्र्याब आसा सिप्रियान आमचो तो खूब हुशार म्हूण ना तो बँकान काम करतालो रिटायर्ड जाल्ले क्षण तो कायलें करचें गे म्हणून म्युजीक करूंक शिकलो तो म्युजीक बसून शिकलो इल्लें करताना ताका देणें आसा आमचे कडल्यान पयलें हांव ताका सिंगिंगाचें आवय म्हणटाली गे तूं संगीतांत हुशार आय रे बरी कांतार म्हणटा रे म्हणून आवय म्हणटाली ताणें इल्लें सुरू करून आतां खंय पावला तो खल जाल्यार एका सेकंडान तो कॉर्ड धरता आनी खेळटा आयकोन तो खेळटा पुरा नोट्स वाचूंक खेळटा खले म्युजीक दवरल्यार खले कश्टांचें दवरल्यार घडये पडटा आनी कोणें सिंगरान कितले सिनियर सिंगरान ताणें तुवें हांगा मिस्टेक केलो म्हणटा दाखयता मिस्टेक दाखोवन दिला तितलें हुशार जावन पावला रिटायरमेंट जाल्ल्या उपरांत रिटायर जाल्ले बँकांत हांव रिटायर जाल्ल्या उपरांत देखून कित्याक हांवें ताका कितें उत्तेजन दिवचें म्हळ्यार भुरग्यांक केदाळ म्हणलें म्हळ्यार तांकां उर्बा आसतना ती निवोंक सोड नजो उर्बा निवोंक दिनाका भुरगीं थोडी उर्बेस्त जाता हांगा येयल्या वेळार घरा सांगचें उर्बा निवताना म्हजेर शिनाडा उर्बा निवोंक सोडूं नजो उर्बा आसतना दरिजे इंग्लिशान म्हणटात कॅच देम वेन दे आर गूड म्हळ्यार ती बरी हुशार आसतना उर्बा आसतना उमेदीन बरल्या क्षणां तेदळ तांकां धर आनी ता ट्रेनींग दी तुजीं भुरगीं खंय येता पळय उर्बा आसतना तांणी प्रगती करतना शबासकी दिजे तुवें आवय बापायन शबासकी दिजे एक मार्क चड लायले एकतगी तुवें चड हाडलोय म्हणून तो एक ताणें चड हाडल्याने परचे हाडल्या ते 81 हाडल्याने शबासकीची म्हज्या पुतांनी एक मार्क चड हाडला 10 जाणां सांगचें तुवें तुज्या घरांत भुरग्यां कडेन देखून शबासकी दिजे तुवें शबासकी वय ताका उल्हास दिजे प्रेस करजे ताका प्रेस करजे प्रेज हिम पुता तूं हुशार तुवें काडलें पळय यो म्हाका इतलो हुशार जाता बारी हुशार तूं हांवें हांगा येयल्यार क्लॅप दिवचें तें भितर म्हाका दिसल्यार पुरो हांगा तांकां क्लॅप दिलो तूं बरी खबर हाडटा म्हणटा कशें कळ्ळें बाबा कशें कळ्ळें म्हणटात आसतात तुमकां कशें कळ्ळें म्हणून म्हाका कोत्ता म्हणजे मागीर मार्क सांगतात खुशी जाता वय तशें देखून आमी तांकां फीडबॅक दिजे एक काल म्हळ्यार गरजेचें काल म्हळ्यार 5वें आमी तांकां फीडबॅक दिजे फीडबॅक दिलें म्हळ्यार तांणी करचें उत्तेजन कशें वयर आयलीं ती आनी तांचें ती केशें खंय चूक जाली तांची खंय चुकोवन पडल्यांत खंय बरें केलां आनी ताका उत्तेजन दिजें खंय चुकोवन पडल्यांत तें इल्लेशें पुताळें हांगा इल्लो चुकोवन पडलें अशें करचें जालें गिवटा जालो एक दीस उठो नाय हांवें उठयचें तुका म्हूण आनी फीडबॅक दिचें तांकां हांव करूं ना न्ही गे पोर एक दीस वचून बसूं ना न्ही गे पोरी इश्टाडे चड उलयलो न्ही गे हाळे तेंय तांचे मोबायलांनी आपडले न्ही गे सड्ड खेळ्ळो न्ही गे फीडबॅक दिचें तांकां वडिलांनी फीडबॅक दिचें हें आवय बापायक हांव सांगता फीडबॅक दिवंक आनी करेक्शन करूंक इल्लेशें तांकां सांगता तशें करूंक
शाबासकी दिवंक आनी पुरा देखून बरें तें सांग सुखी केल्लें तें आमी भुरग्यांक सांगचें कोणीय फातयेना तुवें करिनासतना सदां कर प्रयत्न कर वय कोणीय फातयेना तुवें करिनासतना सदां करिनासतना आनी प्रयत्न करिनासतना तुका सक्सेस मेळटा तुका दुबाय व्हडलें काम मेळटा म्हणून हांव फातयना तुवें प्रयत्न करिनासतना तुवें फातयेना वय देखून कोणी तुका फातयना तुवें कांय प्रॅक्टीस करूं नाय कांय तुवें ट्रेनींग करूं नाय कांय तुवें एफर्ट करूं नाय खंय खंय तुवें प्रयत्न करूं नाय तुवें सदां करूंक तूं नाय हांगा सदां करूं नाय तुवें प्रयत्न करूं नाय बरें कसो तूं जिखताय कसो तूं यशस्वी जाता लायफांत कशें तुका व्हडलीं व्हडलीं कामां मेळटात कोणी तुका फातयना तुवें म्हळ्यार कोणी आमकां कां फातयेन येना देखून मोगाचें न्हू तुवें ट्रेनींग केलाय अभ्यास केलाय तुका तालेंता समजा केलाय तूं परजळटाय नेकेच परजळ्ळ्या बरी तुका काम राख कोण आसा तुका बैल्या गांवांत ती हांगाय देखून सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार सेल्फ कॉन्फिडन्स बिलकूल येना वय सूख करूंक येयल्यार मोगाचें न्हू सूख करूंक येयल्यार आतां भुरगीं सूख करतना रांदतना जर आतां एकली खातर जालें चेडूं रांदूंक थंगलां कडी करूंक तें मीठ कांय चड घालता गी मिरसांग चड घालता गी शिरको चड घालता गी आनी तीख जाता गी आंबट जाता गी म्हणून भियेल्यार तेचें नुस्तें बिलकूल बरें जायना भुरगीं हांव 100 काडिना कोण मिस्टेक करता कोण 2 तप्प करता कोण मिस्टेक करता कोण म्हळ्यार तीं भुरगीं 100 काडनात आमी ताका मिस्टेक करूंक मिस्टेक केल्यार व्हडली आज केल्यार व्हडली फाल्यां तूं करिना मिस्टेक कर आमी मिस्टेक करून शिकयल्या मिस्टेक कर म्हणजे हांवें भुरग्यांक लेखा शिकयता इस्कालांत मिस्टेक कर तूं मिस्टेक करता जाल्यार हांगा मिस्टेक केलो हांगा करून तुका कळटा परीक्षेन मिस्टेक करा म्हणजे हांवें मिस्टेक कांय भियेनाका ह्या परीक्षेंत मुखल्या परीक्षेंत तूं करनाका म्हणून तशें मिस्टेक करून भियेल्यार बिलकूल सेल्फ कॉन्फिडन्स हांव 100 काडटा म्हळ्यार कॉन्फिडन्स येना मिस्टेक केल्यार व्हडली म्हणून मिस्टेक केल्यार मेळटा कॉन्फिडन्स जाता मेळटात म्हणून मिस्टेक जाल्यार व्हडली देखून मिस्टेक करून चूक करून भियोन जो फियर ऑफ डुईंग करनासतना रावचें एकलो व्हडलो म्युजिशन आलो बारी नावाडदे म्युजिशन तो खाला मिस्टेक करता कोण हेर म्हजे पदांक सीडी काडल्यो जाल्यार कंतारां बरयलीं जाल्यार तांदूळ मिस्टेक हेर सोदून काडटा म्हणून एकच एक पद कडूं ना आतां दुकान भरला खंयतीन भरला आमकां सूख करीन कोण ना म्हणून तशें देखून मोगाचें न्हू विन्ना म्हणलें तें सिस्टर जावंक गेल्लें 5 वर्सां सिस्टर जावंक गेलें कोयंत जालें मागीर ताका म्हाका शिकोवंक आनी जायना हांव टिचर न्ही म्हाका अशें बेहा म्हजे न्ही भुरग्यांक काले म्हणटात की हांव बापाय काले म्हणटात की हांव फेलियर म्हळ्यार कोवेंत सोडून आयलें सिस्टरांनी राव म्हळ्यार सोडून आयलें घरा येवन जेवचें ना जनेलांतल्यान भायर पळोवचें रडचें आनी खालें गे म्हणून हें खंय जुगात कोण ना बांय कडेन येतालें 2-3 फावटी पळयलें गे सकाळीं उठोवन देखून ताका बेंग दिसलें राती फावटी बांय कडेन गेल्लें खंय देखून भाव बारी हुशार बिजनसांत तांकां वेपार करच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो अंगडी आहात होलसेलाच्यो बारी हुशार म्हळ्यार बारी हुशार ताणें एकच केलें कारार बसलें ताका मजेरशें हाडलें हाडे पद्दत तें बेंगलोरच्यान फाटीं आयलां तांणी सिस्टरांनी राव म्हळ्यार हें फाटीं आयलां बेंगलोर तावन ती सडा आवतमळयाळी सिस्टरान त्या कोवेंतांत तशें तें थावन आयलां हें खालें करचें म्हूण गुत्तू ना फादर तांकां खालें करचें म्हूण अशें करता हाचेडे उलयलो हांवें सांगलें तुका ते देवान न्हिसून काडलें टिचर जावंक तूं म्हणून वो 12 अध्याय कोरिंथीकारां बरयलो अध्याय ताका एक लायन बाय लायन एक श्लोक ताका एक्सप्लेन कर सांगलें आनी तुका जाता तूं आमचें बेस्ट टिचर म्हणून हांगा काम दिलें ताका हांवें आनी 5 दिसांनी एक पाठ दिलो वाचून तुवें म्हाका सांगचें हांव तूं बसता तुवें म्हाका सांगचें क्वेश्चन आनी आन्सर कशें सांगता एक हांवें ताका ल्हान 2 भुरग्यांक ताच्या मुखार हांवें कशें सांगलें रिपीट करेलें भुरग्यांक तेंत रिपीट करेलें हांव ताका आनी तितल्यान ताका सांगलें आय ईट एप्पल नांव ह्या भुरग्यांक एप्पल दिलें हांवें आनी सांगलें हांवें टेल चिल्ड्रन आय ईट एप्पल म्हणून सिंपल प्रेजेंटान आय ईट एप्पल 5 फावटी मागीर तांकां चॉकलेट दिलें आय ईट चॉकलेट म्हण तशें वय मागीर तांकां पद म्हणून सांगलें आय सिंग ए सॉंग तें म्हणून तेंत सांगयलें भुरग्यांक बरें शिकयलें आनी तशें दिसा एक तुवें म्हजें ग्रामर हें व्हर आनी तें कर आनी एप्पल ईट जाल्यार एप्पल म्हूण सांग रीड जाल्यार बूक आय रीड द बूक म्हूण सांग तशें हर एका कणें नाव आय रायट आय रायट इंग्लीश म्हूण सांगून एक तूं सांग म्हणजे एक शब्द घाल तशें सांगलें आनी भुरग्यांक घरा तशें सांगचें तुजें सेल्फ टॉक जायचें म्हूण सांगलें भुरग्यांक तुवें सेल्फ टॉक भुरग्यांक घरा म्हणचें म्हूण ल्हान भुरगीं गे घरा गेले आय रीड इंग्लीश बूक आय ईट एप्पल म्हणून घरा भुरग्यांनी म्हणून सुरू केलें उरलीं भुरगीं ताची व्हडली बहीण आनी परत दुसरें इस्कालें तर कांय शिकनात हें आयकतालीं भुरगीं नवी टिचर आयली म्हणून आवय बापाय परत दोन आयलीं आनी तांच्या हेरा इस्कालांतलीं काण भुरग्यांक आमचें एडमिशन करचें म्हणून हेरा इस्कालांत अर्द्यार काडूंक जायना हांवें जायना म्हळ्यार येवचेर साडा म्हणून
तशें आमची भुरगीं चडलीं आनी उरल्या क्लासी भुरग्यांक आमकां टिची तेन्ना इतली टिचर जाय म्हूण खरी फेमस जाली ती टिचर थंय शिकोवंक जायना सोडून आयली पळयलें गी खाली एक तिका सेल्फ कॉन्फिडन्स आमी तिका डेवलप केलें देखून तुका काम करूंक जायना रांदूंक जायना म्हणलें तूं चिंती नाका तुका देण्या जाल्यार जातात तें तूं अभ्यास करचें ये ವಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ವಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಸರಿಯಕ್ಲಾಗ್ದಾಯ್ ಹೊರಿಯಕ್ಲಿ ಯೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ म्हणून देखो न्हू एकल्याचें जॉब गेलें लॉरी म्हणलो मुजे काम गेलें फादर म्हजें जॉब गेलें फादर कालें करचें म्हूण सोद मेळटा म्हणलें मेळोंक तुना गांवाक आयलो गांवाक येता निसरलें ताचे कडेन लॉरी तुका खरें बरें काम करूं जाता रडा नाका तूं काल्यार रडटा कशें भुरग्यांक पळोवचें हांव बापाय पळसूंक खंय जावन पडचें पडा म्हणून देखून तुजें एक पॅशन आसा तुका एक पॅशन आसा म्हळें पॅशन म्हळ्यार कालें गी म्हणलो पॅशन म्हळ्यार तुजें तें एक म्हाका करूंक जाता म्हणली ओडणी हें कर म्हूण जाता कालें बरें तुका करूंक जाता गी म्हण सारलें तो म्हणलो म्हाका मस्त सगळें करूंक जाता फादर म्हणलो तें करूं जाता कालें करूंक जाता म्हाका रांदे आनी प्र करूंक जाता फादर सगळीं करियत रांदे आनी प्र करूंक जाता म्हणलो मागीर कालें गोरवां पोसूंक जाता फादर म्हणलो मागीर म्हाका ड्रायवींग वता फादर इस्काल भुरग्यांक वयर येता आनी आडी येत ड्रायवींग करूंक जाता म्हणलो तो मागीर म्हाका इडली आनी करूंक जाता फादर रांदप बरें येता फादर इडली आनी करूंक जाता म्हूण चपाती करूंक जाता फादर परोटा करूंक जाता म्हूण खंयचेंय एक करूंक जाता बरें जाता तुका रांदपाक गे आनी कालें गे सगळीं गे रांदपाक तिका हुशार बायली म्हणाली बरें रांदता फादर आयले तो तोच रांदता म्हूण तर सगळीं केल्या तो ना करूं ना पूण करियत म्हाका तेन्ना आतां रांदूंक वता न्ही कालें करूंक वता तुका इडल्यो करूंक वतात फादर आपां करूंक वतात आनी म्हाका वाडे करूंक वतात ओबट्ट करूंक वतात ओबट्ट करता हांव मागीर परोटा करता म्हणलो परोटा करता म्हणल्यार हें कर म्हूण सांगलें आनी खंय एक हॉस्टेल आसलें असो उलय म्हळें आनी ताणें वचून हॉस्टेलाच्या चेड वाड्यार नाडू उलोवन पळयलो ताणी हाका बुधवाराचें 1000 चपाती जाय म्हळ्यार हॉस्टेलांत आसलें इंजिनियरींग कॉलेज जाल्ली लागींत बऱ्यो करून दिता म्हण येता आनिल्यो करून व्हर म्हळें ताका व्हरून करून दिलो ताणी पळोवन बारीक खुशी इडल्यो व्हरून दिलो आपा व्हरून दिलो सोमाराची 1000 इडली म्हूण सांगलें सकाळीं सांजेचें 1000 परोटा मागीर दनपारां सांजे 4 वरांच्या खापयेक वाडे एक दीस वाडे एक दीस उपीट आनी खालें म्हणून आनी करून 1000 इतलें करता ना पयशे म्हळ्यार व्हडलें घर दुबाय वचून ताणें कांय घर बांदूं ना 11 वर्सां दुबाय येयलो हांकां पळयलें मात्र आतां बायल आनी भाव आनी व्हडलें चेडून तांकां सगळ्यांनी पुरो करूंक पॅक करूंक आनी पुरो 2 जाण कामाक तिचे रायचूरचे 2 जाण कामाक तांकां पुरो शिकोवन ट्रेनींग दिवन परोटा करूंक आनी पुरो तेल घाल आनी पुरो आजचें परोटाचें बिजनस व्हडलें घर बांदलें फाटल्यान माडी दवरली आळे माडी दवरली आतां पळय हांगा आतां कोरोनांत ते परोटानी येनात 2 वर्सां 3 वर्सां ताणें परोटानी दिवन घर जालें 3-4 वर्सां हांव हें करून परोटा करून घर जालें माडी जाली 800 माडी आहा आतां 4 वर्सांची माडी आनी 1 वर्सान फळ दिता हांव न्हू कानो दोगांनी माडयेर म्हणान काम करतात इल्लो नीस पेस येतात माडयेर म्हणान काम करतात कांय रीण आनी कांय येना हाका बंद केलां शेड्डाक बंद केलां आतां थंय काम करता गोरवांच्यांनी काम करून इल्लेशे पटाचे काका पळोवनात येवनचे वर्सा पपाळ काडटा म्हणटात पपाळ काडटा पोरण्या माडयेर इल्लें पपाळ जाता आतांचें पळया देखून ताचें पॅशन खालें परोटा करचें तें सोडून तो कुवेट हाका गेला तुका वर्कशॉपान काम करूंक गेला थंय इल्लो सांबाळ थंय हांव तूं पळयता कोरोनांतल्यान पळय घर बांदलां कितलें सोबीत आनी पळय ताचें कारबारां पळया वय देखून म्हाका न्हू देखून सक्सेस तुका जाताना आनीक बरें करया इल्लें परोटा करताना तांणी शाबास म्हणटा न्हू कळ्ळें परोटा कर आनीक हॉस्टेलाचें पळयलें थंय एक टेम्पो गेलो आनी रिक्षार थंय धाडूंक सुरू केलें तांकां 1000 परोटा हप्त्यान 1000 परोटा एक दीस सोमाराचें आपां आनी एक दीस तांकां थंय पयशे पळया 1000 परोटा एका परोटा 3-4-5 रुपये कितले जाले पळय 1000 परोटा पळय 10 रुपये कितले घे परोटा कितले तशें 3 परोटा एकले तशें देखून म्हाका न्हू सक्सेस यशस्वी जाताना तुजी उर्बा सडटा आनीक करया बरें करया म्हणून उर्बा सडटा भुरग्यांक 80 मेळटा 90 काडया 90 काडटा 100 काडया म्हणून उर्बा सडटा एंथुसियाझम उर्बा सडटा पॅशन सडटा चड मार्क काडया म्हणून पॅशन सडटा तुका ऑफिसान काम करताना जिल्ली शाबासकी मेळ्ळी जाल्यार तूं करूंक जाताना तुजी यशस्वी पळोवन आनी करया म्हणून तूं मुखार वयर येताय देखून तुज्या मुखार आसच्या कामाक सगळें गामान दी सगळें सकत दी गिव टोटल कॉन्सन्ट्रेशन तुजें पुरो इंट्रस्ट गामान ताका दी आनी तुजी एनर्जी तुजी सकत ताका दी तुज्या मुखारच्या कामाक आतां तुका हें काम करून दिलां परोटा करचें ताका दी लेक्का करता सगळें गामान लेक्काचेर दवर सगळो टायम लेक्काचेर दवर तुजी सकत लेक्काचेर दवर बरें कर रिपीट कर ताका अभ्यास कर पर्सिस्टंट फाट धरताची देखून तेन्ना तुका एक अवकाश राखण आसा संवसारांत
गल्फान जावन दी हांगा जावन दी व्हडलो एक अवकाश तूं केदाळ एका सवयेचेर उरल्यो पुरो सोड तूं हांवें ताका सांगलें ड्रायवींग सोड मागीर सगळी करची सोड मागीर केटे पुरो सोड तूं तें पुरो सोड तूं केटे करचें सोड कार सोडचें सोड बस्तार वचचें पुरो सोड एक्सक्लूड ओन्ली वन वांगड घालता वेपार करता ते बरें नाका सोड वांगड करचें वेपार करचें रांदे पुरो सोड एकच मात इडल्यो आनी परोटा यंत कर म्हणून जैताची वाट ताका राखून आसा सगळ्यान जालें तुकाय मोगाच्या न्हू एक खंयचें इस्कालान भुरग्यांक एक सब्जेक्ट तुका इस्काल राखून आसा तुजें तें जैताचें जैतान आपणावंक एक इस्कालान सब्जेक्ट तुका राखून आसा या सोवांत एक ताच्या फाटल्यान पडायचें तुवें ताका टायम दिवचें ताका एनर्जी दिवचें देखून तुजो मुख्य समाजचो प्रॉब्लेम काय जालें म्हळ्यार परिहार कर तुजो म्हाका उठोवंक जायना की उठोवंक शिकायचें इग्गी उठोवंक शिकायचें तुका इग्गी उठोवंक शिकायचें आनी तुजो समाजचो कितें परिहार करचें तुवें परिहार करचें तुजो समाजचो तुका घरा जागो ना की तो परिहार करचें इल्लोसो जागो खंय करखाणेचें तुवें परिहार करखाणेचें फायनान्शियल घेतिल्ले प्रॉब्लेम की तेंचे लिसार आनी परत तूं समाजचो परिहार करून शिकायचें तुवें समाजचो परिहार करून ल्हान टावन भुरग्यांक आमी शिकयचें ल्हान टावन हांगा आमी ताचो समाजचो कालो पळयता परिहार करता काजाऱ्या जोड्या मदें समाजचो कालो म्हणटा परिहार करता मगान आसतात मागीर समाजचो काम करच्या जाग्यार समाजचो कलो पळयता समाजचो जायते फावटी आमचे कडेन समाजचो आसा आमचे बिरांत आनी पुरा देखून समाजचो मस्त आसा देखून मगाच्या न्हू थोड्यांक कळलो समाजचो हें पळय समाजचो परिहार करचें एका गांवांत ते तांकां बाबा तांच्या सैरा मदें कजन्सा मदें जाग्याचें झगडें जालें जाग्याचें झगडें जाल्ल्या वेळार मोगाच्या न्हू ताणें खाली केलें म्हळ्यार तें बत्तू म्हणलो हांव समा करता म्हणलो त्या फाटी कापेलें ह्या फाटी कापेलें वो कालें करतना हाका देणें ना हाका आनी कोणें न्यायनीती केल्ली ना आनी लियरां बिरमोदी केल्ली ना सेवा केल्ली कांय ना पूण करूंक हांव करता म्हणून मुखार गेलो आनी काल करता एका सायडीन उलयलो म्हणटा आनी एका सायडीचे तांकां दुखता म्हणलो हांकांय ताणें इल्लो दुरसालो तुमी ते गेले दोनी फाटीचे मेळो न्हू हांव बत्तूचो पोपो काण सोमा पपयलें पोपो काण ताचो पोपो म्हळ्यार वस्तूर काडलें सोमा पपयलें वो दोण येयलो म्हजो पोपो काण म्हाका मारलें सगळेंच्यान बत्तूचे पोपो काण ताका पोपो काडला खंय आनी बसयलां खंय म्हणून पळय खंय पोपो काण देखून पोपो काण ताका पोपो सोमा पपयलां म्हूण पोपो काण पपयलां ल्हान ल्हान भुरगीं पोपो काण पपयलां म्हूण आमी हांव आनी 15 बिगडचेर रावन येयले बत्तूचो पोपो काण पपयलां म्हूण सोमा पपयलां पोपो काण सकयल पोपो काण सोमा पपयलां म्हूण सोमा बसयलां भुरग्यांच्या काळांनी मागीर एक म्हयनो भुरगीं पोपो काण पपयलां म्हणून देखून तुजें प्रॉब्लेम कर मागीर जॉर्जा बसलो आनी तो न्यायनितीचो मनीस 10 जाणां बरो केल्लो मनीस ताणें दोगांच्या जाणांचें आयकलें दोगां जाणांक सोडदोड करूंक सांगलें तुमी इल्लें सोडचें ताणें दिलें तुमी जिखाचें ताणें जिखाचें कोणाक सोलवणी आसूं नजो तुमी आशिल्ली सोडदोड करा तुमी ओप्पाली जाग्याची ते वयगर इत्यार्थ जालें देखून थोड्यांक देणें आसा तें करचें आयच्या वंजेलांत सांपावलो म्हणटा हें समाधान करचें देणें क्रिस्तांवचें व्हरतें देणें एका क्रिस्तांव व्यक्तीन एका बावडत्यान करचें व्हरतें देणें समाधान करचें आयच्या वंजेलांत मातेवचो वंजेल 18 अध्याय सांगता समाधान करचें देणें आमकां दिलां आमी जेजू सांगता देवाचे उतार सांगता आमकां समाधान करचें देखून तुमच्या मदें तित्यार्थ करा तुमकां जायना जाल्यार दोगां मदें करा दोगां मदें बसया साक्षी मुखार उलोवन काडया तांकांय जायना जाल्यार कम्युनिटीक पळय सभे मुखार हाडा पळय सभा सगळी पळय सभा सांगाता बसून तेणें करून दी थंय जायना जाल्यार चवथ्यांक आलें म्हळ्यार ताका सोण सोडा कित्याक म्हळ्यार बरो मनीसी आवय वो मुग्धो बळो मनीसी तांच्या जाता पूण खोटो जायत देखून तुवें तें करूंक वचनाका म्हणटा तुमच्या मदीं इत्यार प्रॉब्लेम सॉल्विंगूय आमी भुरग्यांक शिकयचें मोगाच्यान हें तातूंय आमकां पॅशन आसा जें म्हजी खंयली प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करचें पॅशन आसा जें तें आमी करता देखून मोगाच्यान हीं 4 मॅटां आयच्या वांजेल दिता एक काल्यान दिता म्हण सांगल्यार पयलें मॅट काल दिता म्हळ्यार तुमच्या मदें आपणांतल्याक इत्यार्थ करा दुसरें मॅट कालें म्हळ्यार दोगांक साक्षी बसया हेणें एकल्या तेणें एकल्या तांच्या फाटच्यान बस हेणें फाटचेचो बसून तांचे मुखार उलया थंय समाधान जायना जाल्यार सगळ्या कम्युनिटी मुखार पळय सभे मुखार हाडा थंय करूंक पळया थंय इत्यार्थानुसार राज्य संधान जायना जाल्यार त्या वायट करतल्या मनशाक सोडा वायट देवाच्या काकुळटी सोडा देव ताका सांबाळटलो आनी पाड जायना जाल्यार तुमी हाका तुमच्या वेंगेन गाया काय म्हणून मोगाच्यान तुमकां एक सकत वडटा ती एखादं फॅशन वडटा तुमकां आनी तें फॅशन सेल्फ कॉन्फिडन्स त्या फॅशनान गरजे तें म्हाका करूंक जाता म्हणल्यार करतना तुमकां आनी तुमी ट्रेनींग केल्ल्या वेळार अभ्यास केल्ल्या वेळार तुमकां उत्तेजन दिवन तुवें अभ्यास केल्ल्या वेळार फाट लागल्या वेळार तें एक ताल्यान तुजें अत्युत्तम जाता आनी तूं बरो ट्रेनींग जाताय तितलो ट्रेनींग जावन तूं भायर येताना ट्रेनींग जावन रेडी जाताना संवसारार तुका व्हरतें खाम तुका राखून आसा जैत तुका राखून आसा
तुजे मुख्य भाग्यदा बागिलो तेरेदिदे तुझ्या संतोषाचें बाग दिवचें बागील तुका उक्तें जाता संवसारार वचून तूं जायते बंद जाताय तशें जावंक आमी प्रयत्न करया देवाच्या बेसावान आमी सगळीं जोडया आमेन हालेलुया.